प्रोग्राम कन्फर्म जाले उपरांत मागीर कशी रॅली करतले जाहीर सभा करतले काय कितें तें ठरतले येता तो प्रोग्राम कन्फर्म जालो पण इलेक्शन कॅम्पेन करपाक येतो इलेक्शन कॅम्पेन म्हळ्यार इलेक्शना टायमार गेले उपरांत इलेक्शन कॅम्पेन न्ही तें बाकीची मिटींग जाल्यार सुद्दां इलेक्शनाक आमी येता जाल्यार तेंच्यांनी एक आमी रॅली करून घडून हाडटले दोन म्हणटकीर रॅली घडून हाडटले न्हू आमी नॉर्थाक आनी सावथाक अशी दोन कडेन जातली ताज्यो दोन रॅली करपाची सॉरी तेच अजून कन्फर्म जाल्ला की ताजो टायम पळोवपाक जाय त्या टायमा प्रमाणे कोणाचो म्हणजे राहुल गांधीचो जेन्ना गोंय येता जाल्यार गोंय आमचे ल्हान राज दोनी कडेन एक दोन कडेन मिटींग घेवपाक शक्य आसा काय कितें की तेंचे दौरे जे आसा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणटकीर आख्खे भारतभर दौरे आसता आनी MP इलेक्शनाक लागून तांकां आख्खे भारतभर भोंवपाक जाय म्हणजे अनेक रॅली ऑलरेडी फिक्स जाला UPची रॅली सुद्दां 13 रॅली ऑलरेडी तेमी अनावन्स केला म्हणजे अशे अनेक रॅली आसात तातूंत भितर गोंयाक येयले उपरांत एक कडेन घेवप काही दोन कडेन सावथ आनी नॉर्थ घेवप ते मागीर डिसायड करतले तेजे टायमाचेर डेट फिक्स डेट सारकी फिक्स जालो ना सांगला बिस्टेज कॅन्डिडेट पण हे ना कन्फर्म ना फेब्रुवारी अशें म्हणला पूण कन्फर्म जाता कॅन्डिडेट केन्ना तुमच्या बाबा बाबा तुमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक सदांच उशीर कित्याक जाता ताका लागून तुजी पक्षाची इलेक्शनान नुकसाण जाता अशें तुका दिसना हांव तो फॉलो करचोच पडटा हांगा PCCचो रोल मेन आसता PCC आसता CLP आसता AICC आसता आनी सगळ्यांक हें करून घेवप आसता कॉन्फिडन्सान घेवन करप आसता तेका थोडो टायम वयताच ताका लागून प्रॉब्लेम जाता प्रोसेस चालू जाला चालू प्रोसेस हा कॅन्डिडेट आहा तुमचे कडेन हो तुमच्या ते मोद्याच बाय इलेक्शनाचे काही जनरल बाय इलेक्शनाक बाय इलेक्शन दोन्ही जिखता आमी हा म्हणपाक ना दोन्ही जिखता आनी एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन परत 16 कोणाकच दिवपाचो अजून निर्णय घेतलो ना निर्णय कोणाकच म्हणजे कॅन्डिडेट अजून फायनल जाल्ली ना अनेक नांवां आसा आमचे कडेन तातूंत तुम्ही म्हणटा ते नांवां आसा सगळीं नांवां आसा सगळें आमचे कडेन अजूनय आदोस कॅन्डिडेट्स फिट जो दुसऱ्या पक्षाचो काल पर्यंत जो आमदार आशिल्लो ताका आतां तुमी हें करून कितें आयडियोलॉजी सदांच डिफरंट आसता हें तुमकां बरोबर दिसता नाही हांव कितें म्हणटा अजून आमी डिक्लेअर खंयचे केला कॅन्डिडेट कांयच केला ना दोन्ही कडेन आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला कितले कॅन्डिडेट आहा एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले कॅन्डिडेट हिशोब म्हणजे कमीत कमी शिरोड्याक तर 10-12 दावेदार आसात शिरोड्याक मांद्र्याक तर कमीत कमी 5-6 जाण दावेदार आसात 5 to 6 दावेदार आसात these are all winnable candidates तातूंत भितर शॉर्ट लिस्ट करतले दोन्ही कडेन 3 these winnable candidates sir सगळेच कशें आसतले शॉर्ट लिस्ट करतले न्ही शॉर्ट लिस्ट पयलीं करतले 3 जाल्यार PCC CLP AICC बसून पयलीं शॉर्ट लिस्ट करप जातले शॉर्ट लिस्ट केले उपरांत बाबा खंयच्या उमेदवाराक जिखपाक चड सामकें बरें आसा किंवा कोण जिखपाक शकता इजी त्या प्रमाणे ते हें करूंक जातलें पूण शॉर्ट लिस्ट पयलीं 3 करतले MGPन ऑलरेडी थिंगासर चालू केले कॅम्पेन शिरोड्यार दीपक तेणें सांगला काल तो ताचो प्रश्न सडनली तुम्ही MGP सपोर्ट करूंक शकता आसा तेमी कॅम्पेन महादेवाचे नायक कितले सिरियसली तुमी हें करता नाही सिरियसली अशें कोणाचे आमचे अशें न्ही सगळेच जे उमेदवार म्हण इच्छूक उमेदवार जे आसात ते आपले पर्यंत येवन आमच्या अध्यक्षाकय मेळटात म्हाकाय मेळटात आमचे इन्चार्ज डॉक्टर चंद्रकुमार जे आसा तेकाय मेळटात आनी आपले पर्यंत कशें जिखतले ते सांगतात पूण अजून काही हें जालें ना स्ट्रॉंग तुमचो म्हणजे काँग्रेस हें आशिल्लो असो तुमचे थंय उमेदवार ना अशें तुका दिसता हू इज अ रियल काँग्रेसमॅन असो उमेदवार थंय ना म्हणून तुमकां कॉम्प्रोमायज करून ताका दिवचें पडटा अशें अजून दोन्ही मतदारसंघा भितर आमचे कडेन कॅन्डिडेटाची उणीव ना कितें ना उणीव ना तातूंत भितर जेन्ना चड उमेदवार आसता तातूंत ताकाच लागून तो बाबा कोणाक दिवप कोणाक असो प्रश्न येता आनी जेन्ना एका बरें एक उमेदवार येतात आनी जेन्ना ते जिखपाचे दावे करतात हेचो अर्थ ते वातावरण अनुकूल आसा काँग्रेसीक आनी जे लोकांनी गद्दारी करून जे लोक गेल्ले आसात तांकां धडो शिकोवपा खातीर लोकांनी ठाम निर्णय केल्लो आसा जे लोक कारण नासतना म्हणटा अशें स्वताचें हित लक्षांत घेवन जे फुडें गेल्ले आसात हांकां धडो उमेदवार तेंचे लोकांचे अशें आसा उमेदवार तुमी कोणूय दियात पूण तांकां धडो शिकोवपाचें लोकांनी ठाम धरलें आसा आनी हेजे पळया काँग्रेसचें 14 वयल्यान परत 16 जातलें डोंट यू फील समज तो तुम्ही फाल्यां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा लायक मांद्र्यान जीत आसा वयंगा आनी कोण आसा जाल्यार जीत जाल्यार ही दोनूय सिटां BJP शेणोवंक शकता काँग्रेस पार्टी जी आसा ती पळय सद्या सुद्दां काँग्रेस पार्टी गेल्ले इलेक्शन सुद्दां 6 वयल्यान 17 जाल्ले आमदार रुलींग सरकार रुलींग भाजपा आसून सुद्दां उमेदवार लेट डिक्लेअर करून सुद्दां 6 वयल्यान 17 MLA सिंगल लार्जस्ट पार्टी काँग्रेस जाल्ली आनी असली येदे व्हडली पार्टीक ते दुसऱ्या कोणा सपोर्ट करून माघार रावप हे सारकें न्हू
ह्या पार्टीक दुसऱ्यान सपोर्ट करप, ही मोठी पार्टी काँग्रेस पार्टी, दुसऱ्या कोणाक तरी सपोर्ट करप हे शक्य जाता.